मुरगांव पालिकेन काम करपी कामगारांक कोविड दुयेंत मेळिल्ल्यान मुरगांव पालिकेन काम करपी सगळ्या कामगारांक कदंब महामंडळाच्या बसींतल्यान चिखले इस्पितळांत व्हरून तांची कोविड चांचणी केल्या। मुरगांव पालिकेन काम करपी सुमार 30 कामगारांची कोविड चांचणी केल्ल्याची म्हायती आसा। मांगुरांतल्यान कोविड दुयेंताचो प्रसार वास्कोंतल्या हेर वाठारांतूय जावपाक लागला। नगरपालिकेंतूय तो पावला। देखून नगराध्यक्षान पालिकेच्या कामगारांक 8 दिसांचे सुटयेर धाडचे अशी मागणी आदलो नगराध्यक्ष नगरसेवक क्रितेश गांवकारान केल्या। सगळ्यांक खबर आसा वास्कोन कोरोना व्हायरस ते उज्या सारखे पसरलेले आसा। आमी हांगा थंय सगळे कडेन काम चालू करीत आसा, पूण आयज आमकां कळ्ळां आमच्या म्युनिसिपालिटीन सुद्दां एक व्हायरस डिटेक्ट जाल्लो आसा। तो व्हायरस डिटेक्ट जाल्लो आसा। आमच्या चेअरपर्सनान बरें डिसिजन घेतलेले आसा। आमचो जो स्टाफ आसा मॅक्झिमम स्टाफ जो टॅक्सेशन सेक्शन, जो टेक्निकल सेक्शन, जो EDM ह्या सेक्शनान ते सगळे जाण आमचे जे कर्मचारी आहा तांकां सगळ्यांक आमी कोरोना टेस्ट करपाक धाडलेले आसा। आमकां आमच्या आमदारान हांगा निक्की बस धाडलेली आसा कदंबा, जे सगळे स्टाफ आहा तांकां व्हरून आमी आतां चिकालीम व्हरतले आनी ती कोविड टेस्ट करपाक येतले। कोविड टेस्ट करून घेतल्या उपरांत आमचें सजेशन आसतलें एज अ कावन्सिलर हांव रिक्वेस्ट करतलो चेअरपर्सनाक की हे जे स्टाफ जो आमचो आसा तांकां 8 दीस आमी लीव दिवपाची, ऑफिशियल लीव दिवपाची, ज्या कारणान ते होम क्वॉरंटायन रावपाचे। ते स्वता समज होम क्वॉरंटायन रावले जाल्यार म्हाका दिसता हे जो आनी व्याप जो वाडपाचो तो खंयचो तरी स्टॉप उरतलो। आमकां म्युनिसिपालिटी आमची पब्लीक सर्वीस हांगा लोक खूब येता आनी थंय लोकांची समज सर्वीस करतले जाल्यार आमचे कर्मचारी बरे भशेन आसपाक जाय। तेंचे हेल्थ समज सारकें आसलेंच ते लोकांचें काम करूंक शकता। सो हांव चेअरपर्सन रिक्वेस्ट करता की तेणीन आनी 8 दीस हांकां सगळ्यांक एक होम क्वॉरंटायन रावपाचें म्हणून आनी म्युनिसिपालिटी एक 8 दीस बंद दवरपाची।